18वी गोंय राज्य अंडर 17 संकुलांतल्यान चले चलयां खातीर आशिल्ले टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशीप उप्रांत फेरयेंतली मॅच 26 नोव्हेंबराक सकाळी 10:30 वरांचेर जातली। तिसऱ्या नंबराची मॅच दनपारां 2 वरांचेर जातली, जाल्यार उपरांत दनपारां 3 वरांचेर फायनल जातली। पळयात। गुरुकुल हायस्कूल ऑफ GES आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनान गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या सहकार्यान आयोजित केल्ली 18वी गोंय राज्य स्कुलाची अंडर 17 टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशीप 26 नोव्हेंबर 2022 दिसा रातच्या 10:30 वरांचेर जातली। तिसऱ्या क्रमांकाची मॅच दनपारां 2 वरांचेर आणि उपरांत फायनल दनपारां 3 वरांचेर जातली।